खात्री आसा की येता ते 40 दीस आम्ही प्रत्येकाक कोण फोन करतलो, कोण घरा कडेन वयतलो, कोण कन्विन्स करतलो, कोण आपूण कोकरा जागा घेतलो, कोण 10 जाणांक आपल्या कॉम्प्लेक्सांतल्या बायलांक आपूण सांगतले. बट सांगात एकट्या सुद्धा मनशाक सोडू नाका. प्रत्येकाक कन्विन्स करात. थोड्या जाणांक दिसतले अरे पल्लवीन एफेक्ट तिकेट दिल्या कोण मेळोन हे जातले. हय, आम्ही म्हयनेक तिकेट दिवपाचें काम केला. तुम्ही तेय केन्ना काम करूंक ना, तुम्ही तेय करचे ना. तुम्ही सादीन जाणांचो चेडो सोदतात आनी असोच कोण तरी सोदतले. अरे हय, हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीन सुरवात केला. फुडल्या विधानसभेत कितल्यो महिला आसतल्यो? कितल्यो महिला आसतल्यो? 13 ते 14 महिला ज्यो आसा ह्या फुडल्या विधानसभेत आसतल्यो. एडवान्स करता, अभिनंदन करता. हे भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा. आम्ही ताका म्हणटा की महिला सशक्तीकरण करता आसतना आम्ही युवाक सक्षम करपाचें काम हे सातत्यान भारतीय जनता पार्टीन केला. म्हणून माननीय मोदीजीचे विजन म्हणजे विकसित भारत 2047, विकसित गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांत गोंय कशें आसतलें म्हणजे आतांच म्हाका विचारता 5 वर्सांनी गोंय इतकें बदललें काय म्हणून तुम्ही विचार करात. फुडल्या 25 वर्सांत आम्ही तो ह्युमन डेव्हलपमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही करपाक शकता. आणि ताका लागून तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमची सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय, म्हाज्या खातीर जाय, पल्लवी खातीर जाय, पात्रावा खातीर जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसा जाल्यार दोनूय हात वयर करात.